नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव सुवर्णा खेडेकर. पळोवया कांय वेंचीक खबरो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार परत कामाक लागला. 3 म्हयने कामाकडल्यान पयस रावले उपरांत शुक्रारा तांचो कार्यालयात पयलो दीस आशिल्लो. माशेल देवळान वचून उपरांत पणजे महालक्ष्मीचे दर्शन घेवन मुख्यमंत्र्यान मुख्य सचिव आणि हेर अधिकाऱ्यांक सांगातान बसका घेतल्यो. तशेंच गोंयकारांनी तांकां सांगात आणि आशीर्वाद दिवचे असो संदेश ताणें धाडला. आयकात ते कितें म्हणटात ते. हांव बरो नाशिल्लो त्या वेळार तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान, पाठिंब्याक आनी प्रार्थनेक लागून परत एकदा उपचार करून तुमच्या मदीं हांव कामाक रुजू जाला. तुमचे आशिर्वाद अशेच आसतले अशें हांव मागता तुमचे कडेन आनी तुमकां सगळ्यांक खात्री दिवंक सोदता की गोंयच्या विकासा खातीर, गोंयच्या बरें करपा खातीर हांव तुमच्या सेवेक सादर आसतलो. पक्षातले सगळे वांगडी खोशी आसात हे तांची तोंडाच पळोवन कळटालें. मुख्यमंत्र्याची भलायकी बेस बरी आसा अशें सभापती प्रमोद सावंतान सांगलां. मुख्यमंत्री सगळीं ताटकळत उरिल्लीं कामां पुराय करतलो, फकत लोकांनी मातशें पाशियेस काडपाक जाय अशें तो म्हणटा. तांची तब्येत जी आसा ही पूर्णपणे बरी जाल्या म्हणपाक काय हरकत ना. काही प्रमाणात तांच्यांनी म्हटलां तशें पूर्णतः कामाक सुरू करतले. काही थोडोसो रेस्ट घेवनूय कामाक सुरू करप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हाका दिसता विशेश करून गोंयच्या लोकांनी थोडोसो संयम बाळगप हाची अत्यंत गरज आसा. कारण प्रत्येकाक दिसता की मुख्यमंत्री आपल्याक मेळचो, म्हाजें काम आतांच करचें. त्या ती सगळ्या लोकांनी संयम बाळगचो. सगळ्यांची कामां जातलीं, सगळ्यांक मुख्यमंत्री मेळटलोच. ताच्या खातीर संयम बाळगप आनी आपली सगळीं कामां करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. ताका थोडेशें एडमिनिस्ट्रेटीव आनी बाकीचीं कामां करप हाच्या खातीर वेळ दिवपाक जाय आनी तो वेळ सगळ्या गोंयकारांनी दिवचो. परत एकदां मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. एडमिनिस्ट्रेशन आनी सरकार ज्या पद्दतीत फुडें वचपाक जाय त्या पद्दतीन नक्कीच म्हाका दिसता फुडें वयतले. आयज सांजचे पर्यंत फायनलायज करता म्हटल्यार टी फायनलायज जाल्या उपरांत सगळ्या कामांक विधानसभेच्याय कामांक गती येतली. विधानसभेचें काम जें आसा हें सुरळीत रित्या जातलें. कामाक सुरवात करचे आदीं मुख्यमंत्र्यान देवाचे आशिर्वाद घेतले. सचिवालयांत वचचे आदीं पयलीं तो माशेलांत देवकी कृष्णाच्या देवळांत गेलो आनी उपरांत महालक्ष्मी देवळांत. आमचो मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आयज कित्येक दिसांनी जे बरें नाशिल्ले त्या आजारांतल्यान सुखरूप परत गोंयांत आयले. आनी गोंयांत येतकीर पयलीं तांचे जी ग्रामदेवतेचेर आमच्या महालक्ष्मीचेर जी श्रद्धा आसा ती श्रद्धा व्यक्त करपाक आनी तशेंच महालक्ष्मीचे आशिर्वाद घेवपाक फुडलें काम चालू करपाक आयज देवळांत आयिल्ले. सगळ्यांच्यो प्रार्थना ताजे बरोबर आसा म्हणून सांगपाक आमी सगळे हांगा जमल्या. एक ताणें परत एकदां नेटान काम चालू करचें, सगळे गोंयकारांक ताजी आस आशिल्ली आनी तो केन्ना येता ह्या गोश्टी कडेन सगळे जाण दोळे रावन आशिल्ले. आनी डेफिनेटली आयज एक आनंदाचो क्षण आसा. आयज आमी सगळे जाण महालक्ष्मी पांया कडेन आयल्या तिजो परत एकदां आशिर्वाद घेवपाक, परत ताका सामर्थ्य, बल आनी काम करपाची शक्ती आनी सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची ताका बुद्धी दिवं अशें देवा कडेन प्रार्थना केल्या. आनी डेफिनेटली देवी महालक्ष्मी ही सदांच मनोहरबाईच्या फाटी रावल्या. पणजे आनी पर्वरीसान आमचे व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आनी यशवंत परब. टायम आउट आणि सनबर्न सारख्या संगीत महोत्सवाक ताचो विरोध आसलो अशें नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकार म्हणटा. हे महोत्सव ताच्या मतदारसंघात जाले असले तरी हेर निर्णय घेतना तेन्ना तांकां वरिश्ठ फुडारी कुशीक दवरतात अशें तो सांगता. वयल्यान आयोजकांनी ताणें मागिल्ले पासूय तांकां दिवंक ना अशें तो म्हणटा. स्वामी समर्थ कला आणि सांस्कृतिक मंडळाचे उक्तावण केले उपरांत मंत्री उलयतालो. भारतीय संगीत भुरग्यां खातीर म्हत्वाचें अशें मंत्री म्हणटा. सनबर्ना सारखे महोत्सव घडोवन हाडपाक साबार लोकांचो विरोध आसता आनी देखून जायते प्रस्न उप्रासतात. पूण हे महोत्सव गोंयाक येणावळ दिता आनी पर्यटनूय वाडयता अशें सांगून सरकार आनी साबार लोक ताका तेंको दितात. फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसतली डिसेंबरान एक हांगासर अंजुना एक महोत्सव जालो. ताच्या पयलीं फाटल्या वर्सांनी एक सनबर्न म्हणून सुरू जाल्लो. पाश्चात्य निव्वळ पाश्चात्य संगीताचो
महोत्सव आणि ह्या वेळार तो टायम आउट म्हणून महोत्सव सुरू जालो आणि तितून जे संगीत वाजतालें त्या संगीताच्या तालार जे युवा वर्ग नाचताले हांवें सदांच त्या महोत्सवाक विरोध केल्लो. ह्या तेंपो हांवें कडाडून विरोध केल्लो, पण म्हाजी दाळ शिजली ना. थंय तो महोत्सव जालो, ताणें सरकाराक पयशे भरले आनी तितून महोत्सव जालो आनी हांवें ताका विरोध केल्यामुळे म्हाका ते पयस दवरलो गेलो. म्हाका व्हडलेशे पास सुद्दां दिवं ना. तर ते पास जे वाडटाले त्या वेळार आमगेर भुरगे पास मागोंक येताले. खुबश्या लोकांनी म्हाका फोन करून दिताले, हांवें म्हाका एक पास दे. अरे तुका कित्याक रे पास? हांवें म्हणटा तेका, ना रे म्हाज्या चेड्याक दिवून रावले. अरे म्हणजे कितें जालां तुमकां? त्या चेड्याक पिड्ड्यार करूंक सोदता हांवें म्हणलें. कसले रे तुमी? म्हणजे हे पालकूच आपल्या भुरग्यांक शिकयता की तुमी थंय वचा म्हणून. तर ही अधोगती आसा जिवनाची. शिवोलेच्यान खबराकार संदीप कामुलकर. बेरेस्तारा राती खारेबांद मडगांव 12 गाडयो उजो लागून गोबर जाल्यो. 7 दुचाक्यो पंप गॅरेजी फाटल्यान पार्क केल्ल्यो आनी पेड्यार 1 गाडी आनी 5 दुचाक्यो टॅक्सेरा रेजिडन्सी कडेन पार्क केल्ल्यो. हे कोणे तरी मुद्दाम केला, कारण थंय उजो लागपा सारकें कांयच नाशिल्लें अशें थळावे म्हणटात. फायर ब्रिगेड पावता म्हणसर मोटरसायकलींचो गोबर जाल्लो. गुन्यांवकारा आड खर कारवाय करतले अशें उतर थळावो आमदार दिगंबर कामतान दिलां. गाडी ऑलमोस्ट सगल्यो काबार जाल्ल्यो. सांगाड जायन आसलेलो. तांकां आनी गाडयांक कांय नासलो, तरी आसतना तो उजो तेणें पालयलो. हिंगा लागीं सकाळचो कोणूच नासलो. एक्चुली सांगता म्हणल्यार जेन्ना लोक ऊस पालयले आमी येयले तेन्ना, आनी तेज्या पयलो हिंगा ऊस पेटलो हें आसतना बारीक आसतना लोक आयलो. तेज्या पयलीं त्यो गाडयो पयलींच काबार जाल्ल्यो. एक कोडी ते कारेबान पेडार थिंगा 7 गाडयो आहाय आनी थिंगा गॅरेज आहा, नियर गॅरेज म्हणटा ते गॅरेजीन म्हणटा रिपेरिंगान नासले सगळे ते येयल्ले न्हिदोंक गेल्ले म्हणटा ते. आनी हिंगाय तशें हिंगाय गॅरेज ना म्हळ्यार हिंगा 5 गाडयो आहा. हिंगा हे 5 गाडयांक ऊस पेटोवन सगळो गेला. हो दिसना एक गाडी लागून दुसरी गाडी लागून तशें जाला म्हणून. सांगूंक जायना, हांव सांगू ना कोणा हें करिना. म्हळ्यार तो उजो पेटला तो कळना. 7 गाडयांक आनी हिंगा 5 गाडी. 1:30 I came to know and I came down to see my 2 bikes and 1 car is burnt fully. And other 3 bikes also have burned. So total 5 bikes and 1 car. So it was around 1:30 to 2 and it got over by 3 o'clock. The fire brigade came. Suspect anybody? No, we don't suspect anything. Did somebody has purposely moved this? No, nobody has done purposely. I think so it is purposely. सो हें कोणें तरी सामकें दोळे मुखार इंटेंशन दवरून उजो घालपाचोच अशें ठरोवन कोणें तरी उजो घाला. पेट्रोल वापरून उजो घाला अशें दिसता. तशेंच हांगा घालता. हांव आतां DYSP PI सगळे आयल्या, तांकांय सांगलां हांवें की हें मातशें सिरियसली घेया. कित्याक लोकांच्यो गाडयो मोटरसायकली खूब भायर आसता. सगळे जाण आतां रस्त्यार मोटरसायकली आसता, रस्त्यार मोटरी आसता. फाल्यां जर अशें जर कोणी मोटरीक उजो घालो, आतां ही मोटर आनी एक 15-20 मिनटां जर उरिली जाल्यार ही मोटरीचो सांगाडो आसता आशिल्लो. ताणें तो म्हणटा की आमी पुलीस बी आयले तेन्ना ती बेगीन धुकळून भायर काडली म्हणून थोडे हे बाकीचे पोर्शन वाचलें. नाजाल्यार ते मेल्ट जावन ताजोय सांगाडो आसता. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. CRZन दिल्ल्या नोटिफिकेशना विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. CRZन दिल्ल्या नोटिफिकेशनाचेर आम आदमी पक्षान खर टिका केल्या. हे गोंय आनी गोंयच्या पर्यटनाक मारक थारतले अशें ते म्हणटात. दर्यादेग वाठाराक नेम करपी ह्या लोकांक कांयच म्हायती ना अशें आप म्हणटा. केंद्र सरकारान CRZ नेमांचो ड्राफ्ट घातला. दर्याक भरती येता थंयची तशेंच न्हंयांकडली बांदकाम करपाची सुवात कमी करपाक हातूंत कांय सुचोवण्यो दिल्यात. Landlocked areas and Raupi, those who have no connection with the sea, they are deciding how to amend CRZ notification. आणि कोणा खातीर? गोंयकारा खातीर काय आनी कोणा खातीर? 7 मे ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक लेटरी बरोवन सांगलेले की अमेंडमेंट जो प्रपोज केला ताच्यो प्रती सगळ्या पंचायतींनी पावोया म्हणून, म्युन्सिपाल्टीनी पावोया म्हणून कोस्टल. तर हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की अजून कांयच रिप्लाय येवंक ना म्हणून. इन अदर वर्ड्स आमी पंचायतीन विचारलें जाल्यार ते म्हणटा आमकां कांय पावोंकच ना. आनी फाल्यां म्हणटा हे लास्ट डे सजेशनां दिवपाक.
So all is happening behind the back of the Goan people. CRZ नोटिफिकेशनाचे चेंजीस केल्यात सरकारान त्यो फाल्यां शेवटचो दीस आसा ताची प्रतिक्रिया दिवपाक आनी सांगपाक म्हणल्यार ह्यो चेंजीस तर गोंयां आयल्यो जाल्यार तुमी जाणा 500 मिटर समुद्राच्या हाय टायड लायनी कडल्यान जी आज कन्स्ट्रक्शन अलाव करूंक शकता तें आज 50 मिटर केलां. न्हंये कडल्यान पयलीं 100 मिटर आशिल्लें तें आज 20 मिटर केलां. म्हळ्यार हाजें जावपाचें कितें? आज दर्याच्या समुद्राच्या लार फुट्टा हाय टायड लायनी कडल्यान 50 मिटराचें कन्स्ट्रक्शन करतले आनी न्हंयचे 20 मिटर जाल्यार न्हंयो जातल्यो संडासाच्यो उदक व्हरपाच्यो खळयो आनी समुद्र जातले कितें चौपाटी बॉम्बे. सो आमचे गोंयची सुंदरकाय उरतली काय? आनी कांयच उरपाना न्ही. सगळे बॉम्बे चौपाटी सगळ्यो दर्या आसा ते चौपाटी जातले, मुंबय सारके न्हंयो खळयो जातल्यो आनी मागीर कितें उरतलें सुंदरकाय? आमचे टुरिजम इंडस्ट्री काबार जातले सामके. आमचे नुस्तेकार भावांची घरां पयलीं उडयल्लीं तुमी पळयलें आसतलें आनी तांची कित्याक उडयलीं? दर्या कडेन लागीं आसा म्हणून. आनी आज तुमी हें नोटिफिकेशन काडटात जे 50 मिटराचेर करूंक शकता. हें कोणा खातीर तर? आमचे गरीब नुस्तेकार भावांचे उडयले आनी हें कोणा 5 स्टार हॉटेल आनी तुमकां सगळ्या व्हडल्या व्हडल्यांक श्रीमंतांक हें आतां बांदपा खातीर. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. पिसुल्ले उद्देगीक वाठारांत घुवळी वखदां तयार करपाक आनी तांचो पुरवठो करपाक जे लोक जापसालदार आसात तांचेर खर कारवाय करची अशें गोवा सुरक्षा मंचान मागला. गोंयांक सतावपी घुवळी वखदां प्रस्न गंभीरतायेन घेवपाक जाय आनी ताचे आड सरकारान खर नेम घालपाक जाय अशेंय तांणी मागला. राज्यांत घुवळी वखदां तयार करतात वा तो थळाव्याचो प्रश्न हे अधिकारी मान्य करिनात. घुवळी वखदां भायल्यान हाडटात आनी ते भायलेच लोक घेतात अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. पूण हालींच घडिल्ले घडणुकेक लागून घुवळी वखदां तयार करतात काय कितें हाचेर प्रश्न उप्रासला. पिसुल्ल्याच्या औद्योगिक वसाहतीन एक जो कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टीचो सरचिटणीस उत्तर गोव्याचो म्हणजे अशे भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते ह्या ड्रग्स वेवसायान गुंतल्या अशें तातूंतल्यान सिद्ध जाता. म्हणून सरकारा कडेन मागणी आसा की आपल्या पक्षाचो किंवा आनीक अशें हे सगळें न पळयता तांच्यांनी जे जे लोक तातूंत गुंतलेले आसात त्या सगळ्या लोकांक बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करचे आनी तांकां मोठ्यांतली मोठी ख्यास्त भोगची जेणे करून बाकीचे ड्रग्स वेवसायान गुंतलेले आसात तांकां भंय दिसून हो जो ड्रग्स वेवसाय जो आसा तो बंद पडपाक जाय. गोंयांतून तेजे समूळ उच्चाटन जावपाक जाय. गोवा सुरक्षा मंचान ताचे युवा वाहिनीचे पुनर्मांडणी केल्या. राज्यांत साबार प्रश्न आसात मात ताचेर उपाय काडपाक सरकाराक अपेस आयला अशें ते म्हणटात. ते तरणाट्यांचे प्रश्न पयलीं सोडयतले अशें तांणी सांगलां. बेरोजगारी समस्या जी अशी मोठी आसा गोंयांत. म्हणजे गोव्यान अनेक खात्यांनी अनेक पदां रिक्त आसात पण ह्या पद जी आसा ही भरपाचें काम जे आसा हे सरकार गेले अनेक दिवस हे टाळत आसा आनी हे केल्लें ना. त्यामुळे आमचो असो प्रयत्न आसतलो की हो विशय घेवन फुडें वयचे आनी एखादें आंदोलन ह्या संदर्भात उबें करचें असो एक प्रयत्न आमचो आसतलो. पणजेच्यान आमचो खबराकार श्यामचारी. वेर्णा ते मांगोर राष्ट्रीय महामार्गाचेर आशिल्ल्या लायटीची बिलां कोणे भरची ताचेर गोंदळ जाल्ल्यान राष्ट्रीय महामार्ग 17A चेर गुप्प काळोख आसता. ह्यो लायटी डिफेन्स एक्सपो वेळार घातिल्ल्यो त्यो आतां बंदूच आसतात. राज्य सरकार आनी राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासना मदीं लोकांक सगळे त्रास काडचे पडटात. कुठ्ठाळच्या राष्ट्रीय महामार्ग 17A ची ही परिस्थिती पळयात. कर भरतल्यांच्या पयशांचेर बांदिल्लो हो रस्तो आतां लोकांच्या जिवार उठला. हांगा आशिल्ल्या लायटींचें बील 30 लाख रुपयांचेर पावला मात ते भरप कोणे हाचेर कोफुजाव जाला. Lack of lighting along the streets is linked with non-payment of fees that they have to pay to along NH17B. The lighting has to be paid by the National Highway Authority. Okay, so Mr. Dodamani, when contacted, he said that he wrote to the National Highway Authority, and I think, if I'm not mistaken, the National Highway Authority in turn has asked the state government to handle the issue. पूण NHN आतां गोंय सरकाराक हे बिल रिलीज करपाक लायला. See these poles which were erected during Briggs time. Okay, after that we have received power consumption charges from the electricity board after 1 year. So
So that was amounting to around 25 to 30 lakhs rupees. Okay. When poles were erected, we had O&M contractor. He was applicant for this power supply. So all the bills are going in the name of a contractor. Okay. Maybe because the bills were going in the name of contractor, they have disconnected. जेन्ना डिफेन्स एक्सपो येयल्ले त्या निमतान ती लायट सगळी जाली आनी सा पळोवपाक खरेंच दिसतालें कितें आमी एक फॉरेना आशिल्ल्या भशेन आनी इतली बरें हांगा जाल्लें आनी तेन्नाच्यान जे कितें एक्सिडेंट बीन कितें पयलीं जाताले जे गोरवां लागून बीन रातची बसता ते सगळे बंद जाले. पूण आतां पळोवपाक वचत जाल्यार म्हाका दिसता जे वेर्ना साकून वास्को मेरेन जर तुमी पळयत जाल्यार एक लायट खंय पेटना आनी रातची इतली डेंजर जाल्ले आसा. आनी इवन आतां एक पावसाचे दीस खंय आतां ती रातची गोरवां बीन येवन परत रोडार बसता ती कोणाक दिसना. जेन्ना रातची गाडी वयता दुसरे वाटेच्यान गाडी वयता तेंची फूल फोकस आसता दुसरे आयले सायडीच्यान जी गाडी वयता तांकां ते गोरवां बसले आसल्यार सुद्दां कळना आनी एक्सिडेंट जावपाचे भरपूर संभव आसा. आनीक म्हाका दिसता हें फुडें जातलें. ताका लागून हांव कितें म्हणटा जे कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेणी हितून लक्ष घालचें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं किंवा एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सांकवाळे पंचायत वाठारांत कोणूच कोयर एकठांय करपाक येना कारण सांकवाळे पंचायतीचो कंत्राटदारूच कोयर काडपाचो गरज आशिल्ल्या जमनीचेरूच कोयर हाडून उडयता आनी घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान हो सगळो कोयर व्हांवून गेला लोकांच्या घरांनी. आतां लोकांनी कंत्राटदाराकूच कोयर उडोवपाक पासून आडयला. ही जमीन 1000 चौरस मीटर आसा. जुवारी ॲग्रो केमिकलान ती दिल्ली. कॉन्ट्रॅक्टदार कुट्टाळच्यान आनी हेर गांवांतल्यान सगळो कोयर हांगा हाडून उडोवपाक लागला अशें सांकवाळचो पंच रमाकांत बोरकारान सांगलें. आनी ताचेर कोयर उडोवपाची बंदी घातिल्ल्यान ताणें गांवांतलो कोयर एकठांय करपाचें बंद केलां. हो कॉन्ट्रॅक्टर भायल्या भायर थंय व्हरून गार्बेज घालता. आतां आयकला तो इवन कुट्टाळेचे हाडून हांगा घालतालो म्हणून. हेजो अर्थ कितें जालो हो सगळे हांगसर वाट लायता. गेले ते 2-3 म्हयने फाटीं ताका हांवें सांगलें क्लियर टर्म्स. हांवें म्हणलें तूं गार्बेज थंय घाल नाका आनी घातली जाल्यार म्हणलें इमिजिएटली काड. ना साहब जे आमकां निकालताय म्हणलो. आनी आतां पळय जाल्यार ताणें थंय हीप केला गार्बेज हो सनसड करून सोडलो आनी गांवचे लोक टॉलरेट करता. हांव गांवच्या लोकां बरोबर आहा कित्याक आतां जेन्ना पळय ही परिस्थिती आहा सगळी गार्बेज आतां सकयल देंवन येयला. गेले वर्सा आमी शेतां निवळ केल्ली आतां त्या शेतां सुद्दां गार्बेज प्लास्टीक गेल्ली आहा. सो हेणे टोटल क्लियरलिटी हेणे ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हांगसर नॉर्म्स कांय पाळूना हाडून गार्बेज घातली आहा आनी ताका लागून हो येदो व्हडलो इश्यू जाला. पावसान सगळें उदक येयलें उदकान सगळो कोयर सकयल येयलो. कोयर सकयल येयले सगळ्यांच्या दारांनी घरान उदक गेलें ते आमी सगळें क्लीन करचें पडलें आनी आमकां हांगा कोयर उडयलें नाका वयर कित्याक वयर सगळें दिवटी पडटा आनी सगळी घाण वयर येता. अजून पावस पडना आनी पडपाचो आसा. कोयर उडोवपाक ताचे कडेन सुवात ना आनी सुवात मेळटात ते कोयर एकठांय करपाक सुरू करतले अशें सांकवाळचो सरपंच गिरीश पिल्लेन सांगलें. आनी कन्स्ट्रक्शन चालू थिंगा सगळें माती बिती सगळें ते सगळें व्हांवन सकयल येयला आनी हितून ते गार्बेजी तितून सायडीच्यान तो पावसाचें उदक येता आनी ते स्ट्रॉंग पावराचें ते स्ट्रॉंग इतले पावर स्ट्रॉंग इतले फास्ट उदक येयलें की सगळे थोडे गार्बेजी व्हांवन सकयल म्हणून लोकांनी थिंगा ऑब्जेक्शन हाडलें. आतां कितें आमी आतां पंचायती सायडीच्यान आमी आतां आमचे कडेन जागो ना. लोकांनी व्हडलें ऑब्जेक्शन केलें की कितें गार्बेज घालपाचें न्हू. एक पॉयंट सांगपाक गेल्यार आमी आमचे घरा कडले गार्बेज न्हू एक्चुअली सगळे लोकांचे गांवचे गार्बेज ते गांव पब्लीक आमकां सपोर्ट गांवांनी आमकां सपोर्ट कर फूल आमकां लोक सपोर्ट केले तरी आमकां गार्बेज इश्यू स्टॉप कितें तरी क्लियरन्स करपाक पडटलो. आतां सद्या लोक आमचे कडेन जागो ना. सांकवाळच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंय विद्यापीठ पदवेचें प्रमाणपत्र दिवपाक विद्यार्थ्यांकडल्यान 1200 रुपया घेतात. ते परत दिवपाक जाय अशें राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेन मागला. हो पैसो खंय वता असो प्रस्न तांणी विचारला. साबार महाविद्यालयांनी विद्यार्थी घुवळी वखदाचो वापर करतात देखून महाविद्यालयांनी घुवळी वखदा आड बंदी घालपाक जाय अशें संघटनेन मागला. 11 म्हयन्या उपरांत ही प्रमाणपत्रां दिल्यात अशें संघटना म्हणटा. गोंय विद्यापीठान विद्यार्थ्यांक ही प्रमाणपत्रां दिवपाक कळाव करचो न्ही अशें ताणें मागलां. हें प्रमाणपत्र मेळोंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक उच्च शिक्षणाक प्रवेश घेवपाक त्रास जातात अशें ते म्हणटात. बिकॉज इट टूक देम अराउंड 11 months 11 महिने लागले तांकां टू गिव द सर्टिफिकेट्स. दीज सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टुडंट्स फॉर फर्दर एज्युकेशन. Various universities across India and across outside India require these convocation certificates, and just because the convocation certificates of various students were not given, there were students who had to wait even for a year of not taking admissions. We appeal to Goa University that what mistake they have made,
they do not repeat the mistake henceforth. Because this time we went to them 10 to 20 times and we had to show them their mistake. Next time we are not going to wait for anything. Right after the results are given, we need them to give the convocation certificates. Because otherwise we will show our student unity and we will make sure that things happen. So we want the colleges to have an anti-narcotic cell, okay? Then there is no drug test available that will prove that you have any drug in your body in Goa. So we want that to be available, okay? We want people to find out from where the drug is coming. We want to counsel the students who are getting into this. It is peer pressure that students are getting into it. पणजेच्यान आमचो खबराकार श्यामचारी. शुक्रारा सकाळी कुठ्ठाळे जंक्शनाचेर पुलिशेची जीप पडतली. हातून दाबोळे विमानतळ पुलिशेच्या 4 पुलीस कॉन्स्टेबलांक आणि एका ड्रायव्हराक मार लागला. तांकां रोखडेच चिखलेच्या कुटीर हॉस्पिटलांत घातिल्ले, मात उपचार जाल्या उपरांत डिस्चार्ज दिलो. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.